सर चर्चिल ब्रादर्स आणि रिअल काश्मीर खेळतात. इट्स डू ऑर डाय मॅच. तुझ्या व्ह्यूज किती? आमगेल व्यू म्हणचे आमगेल तर गोंयची गेम आनी एक तरी ISL येवप म्हणचे इट इज अ प्राऊड वी आर व्हेरी मच प्राऊड अबाउट. आनी चर्चिलान इतले ते खूब टायम फुटबॉल दाखयलो आहा आनी वी विश ऑल द बेस्ट फॉर द चर्चिल्स टीम. थँक्यू. खेळतात आय लिगेंत तू कितें म्हणटा? हे भाशेन चर्चिल 2-0 जिखतले आनी म्हाका दिसता ISL भितर सरतले म्हणून. म्हाका देवा लागीं मागता ते भितर सरल्यार पडो म्हणून, कारण ती गोंयची आनी एक टीम आमची ISL भितर सरता म्हणून. सर तुजें नांव कितें? नाव चडवीक पुर्ताजो. PE टीचर सेंट जूड्स हायस्कूल बेतालबाती. सर चर्चिल ब्रादर्स आणि रिअल काश्मीरी लास्ट मॅच खेळतात आय लिगेची. तुझे व्ह्यूज कितें? तू कितें म्हणटा? आमची गोवन टीम चर्चिल ब्रदर्स जिखोंक जाय. आनी कांय ना. आनी एक टीम आमची ISL भितर पडली जाल्यार आमच्या भुरग्यांकूय जायत चान्स पडटलो खेळपाक. एक टीम आहा आमची FC गोवा. दुसरी आनी एक टीम येयली जाल्यार भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जायत चान्स पडटलो आनी वयर सरपाक ISL शायन जावपाक चान्स पडटलो. ओके सर, थँक्यू. माझं नाव दिनेश नायक. हांव जावन आसा कुंकली युनियनाचो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. सर संडे आयतारा दिसा चर्चिल ब्रादर्स आणि रिअल काश्मीरी लास्ट मॅच खेळटात डू ऑर डाय. ताचेर तूं कितें म्हणटाय? हांव म्हणून इतलें सोदतां की आमगेलो चर्चिलाची टीम हे आतां 45 इयर्स जाले. चर्चिल ब्रदर्स म्हणून तो वारका आपल्यागे टीम आपल्या कश्टांचे पयशे हे घालून टीम चलयता आनी म्हाका वेळार दिसता सारके क्लोज बाय आसात जिखोन ते आमी टायटल आनी नेक्स्ट इयर ISL ते आमगे पार्टिसिपेट जातले म्हणून हांव आदींच फुडें सांगता म्हाजें कुंकली युनियनाचें नांव. हांव ताका पयलींच म्हाजी शाबासकी दिता ह्या ISL भितर सरपाक आनी जरूर ते ISL फाल्यां काश्मीराडीन जिखतले हे म्हाजी भावना आसा. कितले मार्जीन अशें जावपाक दिसता तुका? कितले गोलांनी? म्हाका दिसता एक 1-0 ना 2-1 स्कोर मार जिखतले. 1-0 नाल्यार 2-1. ओके सर, थँक्यू.